जे आमचे माननीय पंतप्रधान आसात की देश हो काँग्रेस मुक्त आसतलो म्हणून त्या हेतूनसून आयज 10 आमदार आयज काँग्रेससून येवन आयज भाजपशीय जाल्लेले आसात आणि आयज ह्या घडामोडी जाल्या नंतर आमच्या प्रत्येक जो आमचो थिवी मतदारसंघाचो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आयज आमचे जे नेते आसात किरण भाई हांकां आयज मुद्दाम म्हणून आयज तांकां मेळपाक गेलेले आसात। कित्याक तर तुमी जाणात की आयज भारतीय जनता पार्टीन आमी सगळे कार्यकर्ते आयज 2017च्या इलेक्शनाक आमी एक जुटीन वावुरले आनी त्या हेतूनसून आयज जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहा हे संघटीत आसा हे दाखोवपा खातीर आमी भाईच्या फाटल्यान उबे आसा तांकां ताकद दिवपाक म्हणजे जे स्ट्रेंथ आहा हे आमचे तशेंच उरतलें। आमची जी मूड आसा ही सदांच तशीच मूड आवडलीच आसतली हे तांकां सपोर्ट दिवपाक आनी तांकां जे कोणूय येयल्यात आयज तुमी जाणात की आमी 1997 पासून ह्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आयज कितकीच वर्सां जालीं ह्या पार्टीक आमी वावुरतात। आयज कोणूय येयले कोणूय गेले हें आमकां लागना आमी संघटीतपणे आज पासून ह्या पार्टीक काम करीत येयलेले आसात। आयज कशें आसा आमचे जरा हें घरान सोयरे येतले कितले आनी वयतले कितले तेचेर आमी वचपाचें ना। आमी जे पयलीं पासून कार्य ह्या पक्षा खातीर करता ते संघटीतपणे कार्य आमच्या सगळ्या 8 पंचायतींतले कार्यकर्ते आमचे संघटीत आसात आनी हेच्या फुडें ह्या पक्षाचें मजबूतकेन काम करपाचें ध्येय दवरून जे फुडलें इलेक्शन येतलें त्या वेळार आमी पळयतले की परत एकदा ह्या भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो ह्या थिवी मतदारसंघान लागपा खातीर। किरण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ह्यो गोष्टी आमकां करच्यो पडटा पूण मुळांतल्या कार्यकर्त्याचेर अन्याय जावपाक आमी खंय तर पार्टी सोडल्या। आमी पार्टी सोडून आमी पार्टी म्हणून काम करता हांगासर। हांव भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्स पर्सन आहा स्टेटीचेर, हांव तसोच आहा। बाकीचे आमचे मंडळ अध्यक्ष आसतले, जनरल सेक्रेटरी आहा, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आहा ह्यो आमचे तशेंच आहा। आमचो स्ट्रक्चर जो आहा हो असोच आसतलो, अशेंच काम करतले आमी थिवीन। म्हणजे फुडाराक सपोज इलेक्शनाक सपोज तिकीट तांकां दिवपाची थारायली जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो? अशें कांय ना। हांव सांगता आमचे इलेक्शना कडेन जो निर्णय जाता पार्टी संघटना निर्णय करता, सरकार निर्णय करिना। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आमचो निर्णय करूंक शकना त्या टायमार आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड आसता भारतीय जनता पार्टीचो आनी हो पार्लमेंटरी बोर्ड जो आसता हो डिसायड करता की खंयच्या मतदारसंघान कोणाक तिकेट दिवप। हे त्या टायमार पार्लमेंटरी बोर्डाचेर डिसिजन आसता, तितून मुख्यमंत्री आसता, आमचो मंडळ आमचो स्टेट प्रेसिडेंट आसता, कोर टीम आसता आनी बाकीचे जे आसतात कमिटी ह्यो पार्लमेंटरी बोर्डान आसता आनी त्यो डिसायड करता। आतां हें कांय ठरना। इलेक्शन येता पळय, इलेक्शन येता आसतना एक म्हयनोभर आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी ठरतात। हळवणकरांक भितून घेतले सो तेचेर तुमचो कमेंट हांवें ऑलरेडी कॉमेंट दिल्लो आहा की आमी जो थिवेचो आमदार आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान सामील जाल्लो आहा तेजे आमी मोस्ट वेलकम करता, तेजें आमी स्वागत करता। कारण जशें आतां हांव आयकतालो पार्टी संघटना आनी सरकार ह्यो दोनूय गोश्टी वेगळ्यो आसतात। सरकाराक आमदारांची गरज आसली, तांचे कडेन फूल फिगर नासलो, फूल नंबर नासलो, आयज तो 27 जाल्लो। आपलो नंबर वाडोवपाक लागून सरकारान घेतले, पूण आमी पार्टी संघटना म्हणून ही वेगळी गोश्ट आसता। पार्टी संघटना आयज ते ह्या निमतान थोडेशे कार्यकर्ते मेळोंक येयल्ले आहा। म्हाका दिसता तेंच्यांनी पयलीं जर म्हाका इन्फॉर्म केल्लें जाल्यार हांव खंय तरी आनी म्हजे कडेन इतलो जागोय ना हांगासर, म्हाका तुमकांय कळटा हांगा प्रॉब्लम जाता। पूण जो आमदार हांगासर येयल्लो आहा तेजें आमी स्वागत करतात। बीजेपीन प्रवेश करच्या पयलीं तांकां तुमकां कितें कल्पना आशिल्ली कितें अशें जावपाचें आसा म्हणून? म्हाका पार्टी संघटनेन आनी मुख्यमंत्र्यान थोडी कल्पना दिल्ली। तेन्ना तुमी ओपोज बी केल्लो बाबा अशें कितें करतात? अशें कांय ना। आमी ओपोज करप कारण आमच्या देशान आमी ठरयल्लें आहा की काँग्रेस मुक्त भारत करप, मागीर सगळ्योच गोश्टी आमकां बरें मेळटले अशें ना। आमी जर होलसेलान घेवपाचें ठरयलें केन्ना वांकडे तिकडे कुसक्यो बाकीच्यो गोश्टी मेळटल्यो त्योय आमी घेवपाच्यो म्हणून ठरयल्लें आहा। आमकां ह्या देशानसून काँग्रेसीक काबार करपाक जाय आनी तें करपाक लागून आमकां जर कसलोय त्याग करचो पडलो जाल्यार मात्तूय हरकत ना।
सो हे म्हाका इन्फॉर्म केल्ले आनी हांवें विरोध करूंक ना आनी म्हणलें मोस्ट वेलकम तुमचें जें डिसिजन आहा गो पूण अशें करतना जे ऑलरेडी जे मुळान जे बीजेपी कार्यकर्ते आनी आमदार आसात तेंचेर इफेक्ट जावचो ना अशें दिसना तुमकां अशें करतना? आमी सांगलें न्हू, आमी जी संघटना म्हणून जी आहा ती आमची संघटना वेगळीच आहा. संघटनेन हो निर्णय घेवंक ना. पार्टी संघटना जे आयज थिवीचे कार्यकर्ते आहा तेकाच लागून ते स्वता जावन मेळोंक येवन म्हाजी सांत्वना करता. म्हाजी सांत्वना करपाची गरज ना. हांव ऑलरेडी म्हणटा हांवूच वेलकम करता, कारण आमकां आमची पार्टी वाडोवपाची गरज आहा. आमकां ऑपोजिशन काबार करपाचें आसता.